सांतांद्रेच्या मगोब गट समितीन पक्षाचं दिलं राजीनामो. पक्ष जाऊन रावला ढवळीकर भावांचं लॉन्चिंग पॅड. गट अध्यक्ष जगदीश भोबेन केला आरोप. जाल्यार पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणटा गेले उडत. साफा मशिदीकडेन बांदात अंडरपास. मागणे खातीर फोंडेकार देवले रस्त्यार. नव्या महामार्गाच्या दर्जाक लागून लोकांनी सरकाराचो काढलो फोग. काँग्रेस आणि सवेरान केलो बायलांक रातपाळी दिवपाक विरोध. तांकां सुरक्षा कोण दितलो? रातच्या वेळार येतली वतली कशी? बायला संघटना म्हणटा या प्रश्नांच्यो दियात आदी जापो. सेंट एनीच्या इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींक उर्बेभरीत आरंभ. कुर्टीच्या एनिमल हजबंडरी खेळामळार 28 मेरेन चलतल्यो मॅची. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. मगोप 17 वर्सां सत्तेत वांटेकार आसा, पूण 3 मतदारसंघां वयर वचच ना. मगो पक्ष ढवळीकर भावांच्या लॉन्चिंग पॅड जावन रावला. आमकां लव मामलेदार जावपाचो ना, आमकां अभय प्रभू जावपाचो ना अशें म्हणत शेनवारा सांत आंद्रे मगोब गट समितीन राजीनामो दिल्ल्याचे अध्यक्ष जगदीश भोबेन जाहीर केले. जाल्यार तेवटेन अशे पक्षी आयले कितले आणि गेले कितले अशें मगोपाचो अध्यक्ष दीपकान म्हटलां. पळयात. अपमान करून पक्षांतल्यान धांवडावचे आदी आमी मानान भायर सरतात अशें सांत आंद्रे मगोब गट समितीचो अध्यक्ष आनी फाटली 10 वर्सां सरपंच म्हणून वावर केल्ल्या जगदीश भोबेन सांगलें. आयतारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो पक्षाचे परिस्थितीचेर उलयलो. मतदारसंघांतली बेकारी, पक्षाची निश्क्रियता, फुडारी आणि कार्यकर्त्यांक फकत वापरून घेवप, निर्णय प्रक्रियेपासून पयस दवरप ह्या गजालींक बेजारून आमी पक्ष सोडटात अशें ताणें सांगलें. पळयात. ही पार्टी जी आसा ती फक्त प्रायवेट लिमिटेड पार्टी जाल्ली आसा आनी एक 2गूच जाण चलयता पार्टी. नाजाल्यार म्हाका सांगचें 2002तल्यान पार्टी सत्तेर आसा म्हणटा. 2002 ते 2019 17 वर्सां सत्तेर आसा आनी 3 मतदारसंघाच्या वयर किंवा 2 मतदारसंघाच्या वयर हांचे आमदार येना. बाबू आजगांवकर इज ऑन रिकॉर्ड. आज तो BJP MG सोडून BJPन डेप्युटी CM जाला. ही इज ऑन रिकॉर्ड की आमकां MLAंक कॉन्फिडन्सान घेना आसतना डिसिजनां चल्ल्या म्हणून. जे लिडर वयर सरूंक शकतात सोदतात पार्टेन रावन. तुमी बारीक पळयशात पार्टेन जे लिडर ही 2 वर्सांचे तुमी घडणुको पळयत गेल्या जाल्यार जे लिडर मातसो मुवमेंट करतात ते लिडर कशे तरी निमित जावन भायर पडटात. आनी म्हाका किंवा म्हज्या ब्लॉक कमिटी मेंबरांक जी गत लोव मामलेदाराची जाली बाबड्याक धांवडून घालो गुंडागिरी करून तशी आमची जावची न्ही. ताचे पयलींच आमी आपणाचो रिस्पेक्ट सांगून भायर सरलेले बरें. अभय प्रभू वूड हॅव बीन द बेस्ट कॅन्डिडेट फॉर शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आर वी द लॉन्चिंग पॅड्स जे न्यू कॅन्डिडेट आसा जे बशिल्ले 25 जाण आर वी द लॉन्चिंग पॅड्स फॉर ढवळीकर ब्रदर्स. आमकां अभय प्रभू जावपाचो ना, आमकां बाब लोव मामलेदार जावपाचो ना, आमकां लोकांची कामां जाल्ली जाय, लोकां फाटल्यान बॅकअप दिवपाक जाय जे जायना. आनी ही सगळीं कारणां एकत्रीत करून आमी ह्या पार्टींतल्यान काल फूल ब्लॉक कमिटी सांत आंद्रे ब्लॉक कमिटी अँड मी एज अ प्रेसिडेंट हॅव रिजायन. 30-40 आमदार गद्दार जावन गेल्ले मगो पक्षान पळयले. कितलेशाच विकते भेल्ल्या आणि विकते गेल्ल्या कार्यकर्त्यांकय पक्षान पळयले. पूण तो हे मातयेत तिगून उरतलो. पक्ष समितीची ऑक्टोबरांत वेंचणूक जातली तेन्ना नव्या दमान पक्ष फुडें वतलो. जगदीश भोबे आणि ताच्या समितीच्या राजीनाम्याचेर दीपक ढवळीकरान ही प्रतिक्रिया उक्तायली. पळयात. 34 आमदारय गद्दार जावन गेल्ले मगो पक्षान पळयले. कितलेशे कार्यकर्ते विकत व्हेले आणि गेले मगो पक्षान पळयले. पूण मगो पक्ष हो बहुजन समाजान तयार केल्लो पक्ष आसा आनी तो बहुजन समाजाच्या हिता खातीर वावुरलेलो आसा आनी तो पक्ष ह्या मातीत उरतलो आनी फुडें वतलो. परत कमिटीचे ह्या निवडणूक जी आसा ती ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत जातली तेन्ना परत एकदां नवो दम नवे विचारात हो पक्ष फुडें वतलो. ह्या आयिल्ले झाडार बसपाक पक्षी ते पक्षी उडून गेल्या पूण झाड आनी मूळ हे पक्षाचे घडटा. अशे खुबशे 55 वर्सां आयले आनी गेले पूण मगो पक्षाक ताचो फरक पडूना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी आणि फोंड्याच्यान खबराकार कृष्णा नायक.
तरणाट्यांक मोहन रानडेची तोंड ओळख जावची, ताच्या कार्याची माहिती मेळची हे खातीर गोंय सरकारान ह्या थोर स्वातंत्र्य सैनिकाच्या नांवान एक पुरस्कार दिवचो. मडगांवचो आमदार आनी आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन ही मागणी केल्या. 18 जून क्रांती दीस समितीन मोहन रानडेक आर्गां ओंपपाक आयोजीत केल्ले कार्यावळीत कामत उलयतालो. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाक लागूनच गोंय मुक्त जावपाक शकले अशें कामत म्हणटा. ह्या वेळार ज्येष्ठ पत्रकार अनिल पै आनी क्रांती दीस समितीचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकार हांची उलोवपां जाली. आम्ही म्हणतात की स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो त्याग केलो आणि स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान दिले, त्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या या त्यागाक लागूनच गोंय इमाने स्वतंत्र जालें. अशा या थोर स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंय सरकारान ताच्या एक रिस्पेक्ट, ताचे कॉन्ट्रिब्युशन, ताचे योगदान लक्षात घेवन तरणाट्या खातीर मुखार एक उदाहरण करपा खातीर ताच्या नांवान एक बरें कितें एवॉर्ड किंवा कितें कॉन्स्टिट्यूट करपा जाय, जातूंतल्यान ताचो इतिहास सगळ्या तरणाट्या मुखार वतलो. भावी पिढी मोहन रानडे म्हणटाले कोण आशिल्ले स्वातंत्र्य सैनिकांचो हें कितें 1946 टू टील मागीर 1961 मेरेन ज्या ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्याग केलो तांचो इतिहास हो आयच्या पिढी मुखार वचपाची गरज आसा. पोरण्या सचिवालयात गोंय मुक्ती लढ्याची गाथा सांगपी एक दालन जावपाक जाय अशें कामत म्हणटा. कांय वर्सां पयलीं ताजे खातीर आपणे यत्न केल्ले, आतां परत यत्न करतले. स्वातंत्र्य सैनिकांनी हाजे खातीर फुडाकार घेवचो अशेंय ताणें सांगलें. आदिलशाह पॅलेस जे सेक्रेटरिएट बिल्डिंग जी आशिल्ली ओल्ड, ते आमी सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर अशें कन्वर्ट करपाचें केलें. आनी ते फूल तांचे भितर रिनोवेशन करून सगळे कडेन एक कमिटी केल्ली. सुबोध गिरकार, जेरी कर्नाट अशे 4-5 आर्किटेक्ट. आनी तातूंत भितर अशें ठरयलें की तातूंत भितर एक दालन पूर्णपणे स्वातंत्र्याचो इतिहासाचें आसा. तातूंत भितर सगळे ज्येश्ठ स्वातंत्र्य सैनीक, तांचे फोटोग्राफ, तांचे कॉन्ट्रिब्युशन अशें एक दालन थंय दवरचें अशें एक आमचें तेन्ना एक मतान रेजोल्युशन जालें. थंय म्हाका दिसता स्वातंत्र्य सैनिकांनी मातशें मुखार सरलें जाल्यार तातूंत भितर जर एक स्वातंत्र्य सैनिकांचें दालन, फूल स्वातंत्र्याचो इतिहास हो जर थंय एक दालनान जर हें केलो जाल्यार जे ट्युरिस्ट येतात, भायले लोक येतात, कोणी येतात, तांकां तें एडेड एट्रॅक्शन जातलें. कारण सेक्रेटरिएट हें सामकें हार्ट ऑफ द सिटी भितर आसा पणजेच्या. ताचे खातीर आमी प्रयत्न करतले, स्वातंत्र्य सैनिकांनी ताचे खातीर प्रयत्न करतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडेचे साफा मशिदी कडेन अंडरपासाची मागणी करत शापूर चिरपुटेच्या लोकांनी आयतारा सकाळी धरणे धरले. नव्या महामार्गाचें काम वेवस्थीत जावंक ना आनी हायवे क्रॉस करतले जाल्यार दुसरो मार्ग ना. ताका लागून हांगा अंडरपास जावप भोव गरजेचें अशें तांचें म्हणणें. महामार्गाचें काम वेवस्थीत जावन नाशिल्ल्यान फोंडेकार आयतारा रस्त्यार देंवले. रस्तो हुपून वचपा खातीर दुसरो रस्तो नाशिल्ल्यान साफा मशिदी कडल्या KTC जंक्शना कडेन तांकां अंडरपास जाल्लो जाय. हायवे बांदलो पूण थळाव्यांक रस्तो हुपपा खातीर रस्त्याची तरतूद दवरूंक ना. हो अंडरपास जावंक ना जाल्यार आंदोलनाची शिटकावणी तांणी दिल्या. वयर थंय फुडें आनी थंय टनल बांदला, तेजे वयर तेंच्यांनी कट केला आनी थंय वयर वचपा स्टेप पासून बांदून दिवंक ना. कामती दोन तीन रिक्वेस्ट केला. कामत म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर सांगता पयर एकटो पळोवन ताजो पांय तुटला. हॉस्पिटल हा मेडिकलां तो KTC बस स्टँडार कितें 5000 मुवमेंट आसता सांगा गाडयांचो दिसाक आनी परत RTO ऑफिसां हांगा आसा. म्हणजे कितें खंय तरी तुमी ऑफिसां बी वचपाक जाय. होच रोड आसा आमकां कितें म्हणजे इतक्यो रावन येवं शकना न्हू. आनी तेंच्यांनी काम केलें तर सर्वीस रोड पासून धडना. आमकां चलोन वचपा मेळना. सगळो चिखल पडटा थंय वाटेर. गाडी येता ते चिखल आंगार पडटा. सर्वीस रोड केला न्ही तेंच्यांनी टोटली फ्लॉप तांचो. आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा न्ही हेका कांयच नॉलेज नाही रोडा बद्दल. आनी इंजिनियर आमचे तेजेर लक्ष सुद्दां घालना सारकें. कित्याक हे तुमीच पळया खंय ना खंय क्रेक आहा. रित्याक क्रेक आयलेले आहा. तेंच्यांनी सिमेंट आनी कॉन्क्रीट भरून हे केला. होच तुमी रावला तो रोड पळया तुम्ही. तेजे पोझिशन कितें आहा सध्या चालूच जावना अजून. खंडेपारा पळया तुम्ही ब्रिज कट आयला सगळे क्रेक पडला. ताका सिमेंट भरून तेंच्यांनी पॅक केला, कव्हर अप केला तेंच्यांनी. हांगा हेवटेन ओल्ड RTO ऑफिसा कडेन तेंच्यांनी टनल बांदला, अननेसरी बांदला. इतको खर्च करून गव्हर्मेंटा कडेन इतके मागता आमकां पयलीं हांगची वाट करून दिवचे, मागीर तुमी रोड चालू करचे. आमकां कांय रोड करपाचे ना. आमचे कांय प्रश्न आसा. आमकां लोकांचे प्रश्न पयलीं सोडया तुमी, मागीर आमी तुमकां कांय आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना रोड करपाक, ब्रिज हे करपाक. तेंच्यांनी आपले मायंड यूज करून नासतना रोड केला.
लोकांक आपल्या हितून घेवना म्हणटा पब्लीक पर्पज म्हणून पब्लिकाकच त्रास करून पब्लीक पर्पज कसलो आनी हांगा एक्सिडेंट जावपाचे खूब चान्सीस आसा. आमकां वच रस्तो जाय भुरग्यां बीन घेवन येवपाक आमकां त्रास जाता. मेन म्हणजे आमच्या गांवांत गाडी ना. खूब लोक येता पिरोवचे तेवचे हवेली सगळे येता वयता येवटेच्या गाडी येता. आमकां वच जाय रस्तो. फोंड्याच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. नरेंद्र मोदी सरकारान हाडिल्ल्या येवजणांचो गोंयकारांनी लाव घेवचो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलो मारला. सांखळे न्हावेलेचे कार्यावळीत तो उलयतालो. सांखळी न्हावेले घडोवन हाडिल्ल्या खासा वांगडी नोंदणी कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. लोकांनी नांव नोंदणी करून ह्या येवजणांचो लाव घेवचो अशें तो म्हणटा. पळयात ताचें आवाहन. जे गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार 8 लाख आनी चड लोक हे कार्ड घेवपाक एलिजिबल आसा. मोर दॅन दॅट एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख लोक 15 लाखांतले 10 लाख लोक कार्ड घेवपाक एलिजिबल आसा. पण आतां पर्यंत एनरोलमेंट ही 2.5 लाख लोकांची आसा. म्हणजे सरकार दिवंक सोदता आनी लोक घेवपाक सोदिना. हांवें मुद्दामून सांगता 2.5 लाख रुपयाचें कार्ड हे आपल्या फॅमिली खातीर आमच्या नावेली कुंडे आनी आमोण्या गांवांत कितलेशेच लोक आसतले. फाटल्या 3 म्हयन्याच्या कार्यकाळात म्हाजे कडेन 10 जाण तरी येयले की हे मातशें कार्ड आत्तां रिन्यू कर. तें जावंक शकना. ताका जे म्हयने 2 म्हयने दिल्ले आसता तेन्नाच करूंक जाय. किंवा ताका जर दोतोर शेखर सरकारान सांगलें तुजें कार्ड आसलें जाल्यार तुका 1.5 लाख रुपया लागचो नासलो. तो म्हणटा आत्तां आपूण वयता मरे म्हणटा तो मुख्यमंत्र्यान कार्ड करून दी म्हणटा एक. जाय तेन्ना तें कार्डय करूंक मेळना. ताका तो पिरियड आसा त्याच पिरियडात तें कार्ड करपाक जाय. घरा कडेन वचून तुमी उलोवपाची गरज आसा. जाल्यार कितें खबर आहा फक्त सरकारूच उलयता. लोक उलयच ना. हांव म्हाजो बेनिफीट घेता आनी हांव उडकी रावता. म्हाजो बरो वागता आसात जाल्यार ताका सांगपाची गरज आसा. आनी ताका आमी आतांच सांगपाक जाय. 10 लोकांक आमी विचारपाक जाय. आज निर्मला सीतारामन हांच्यांनी बजेट पेश केलें. हे बजेट पेश करता आसतना एक बजेट कोणा खातीर गांवकरी वंचीत आनी दुर्लभ म्हणजे समाजातल्या लास्ट घटका पर्यंत गांवांत रावता तो गांवकरी अति दुर्लभ आनी दुर्लक्षीत म्हणजे एकदम शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपाक. आता त्या शेवटच्या मनशा पर्यंत माननीय मोदीजी पावचे ना, निर्मला सीतारामन पावचे ना आनी मुख्यमंत्री म्हणून हांवूय पावतो ना आनी सरपंच म्हणून रोहिदास कानसेकर आनी संगवी फट्टेय पावची ना. ताज्या पर्यंत जर पावतले आसात आमी समोर बसलेले लोक प्रत्येकान प्रत्येका कडेन उलोवपाक जाय. प्रत्येकान प्रत्येकाक सांगपाक जाय. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. बायलांक रातपाळी दिवपी कामदार कायद्यातली दुरुस्तेक काँग्रेस आनी सवेरान विरोध केला. दिसा उजवडा बायलांचेर अत्याचार जातात आनी आतां सरकार तांकां रातपाळी दिवपाक सोदता अशें म्हणत सरकाराचे कृतीचो तांणी निशेध केलो. कामाचे सुवातेर बायलांची सुरक्षेची वेवस्था करात आनी मागीरच तांकां रातपाळी करपाक लायात अशें तांचें म्हणणें. बायलां खातीर रातपाळी सक्तीची करपाक जायना अशें महिला काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिनो म्हणटा. रातपाळयेक काम करप काय ना तें बायलांनी थारावचें. बायलां जर रातपाळयेक काम करतात जाल्यार सरकारान तांच्या येवपा वचपाची सोय करची. तशेंच कामाचे सुवातेर CCTV कॅमेरे बसोवचे अशें तांणी मागलां. फाल्यां बायलांक कितेंय जालें फिजिकल एब्यूज जालें वो मॉलेस्टेशन जालें वो हॅरेसमेंट जालें रातचे टायमार काम करता त्या टायमार हेजी जबाबदारी द कन्सर्न मिनिस्टर घेतलो और CM प्रमोद सावंत घेतलो. बायल्यो रातच्यो कश्यो ट्रॅव्हल करतल्यो. हांगा दिसाचेच येतले हांगा मॉलेस्टेशन रेप आनी मर्डर जावपाल्या बायलांचे. सो राती कोण रिस्क घेतले खंयची बायल आपूण मोटर वाहन चलोवन एकली येतली. सो म्हाका दिसता की पब्लीक देखून ट्रान्सपोर्ट जाता तितले बेगीन कदंबान स्टार्ट करचें. गव्हर्मेंटान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट दिवचें. आमचे महिला काँग्रेसाचो डिमांड आसा की इट शूड नॉट बी मेड कंपल्सरी बिकॉज थोडी बायल्यो ज्यो आसतात तांची धाकली भुरगीं घरा कडेन आसतात तांकां भुरग्यांकय पळोवपाक पडटा. दुसरे स्कुलां असतात स्वयंपाक करून घरा कामाक वचपाक पडटा. सो जे बायले कोण विलींग आसा वचपाक तांकांच हें दिवचें. एंड इफ सम लेडीज आर विलींग टू वर्क इन द नायट शिफ्ट इफ दे आर गेटींग एक्स्ट्रा इनकम आमचें इतलें आसा की CCTV कॅमेरा जे आसा ते इन्स्टॉल करा म्हणटा ऑफिसांतली. कित्याक रातचे कोणाचेरय हॅरेसमेंट और फिजिकल एब्यूज और मॉलेस्टेशन जाता जाल्यार ते मॉनिटर जातलें. मजगती सवेराचे अध्यक्ष तारा केरकर म्हणटा कांय कारखान्यांनी टॉयलेटीची वेवस्था तशेंच बायलांच्या हितांची राखण करपी समिती लेगीत ना. ज्यो बायल संघटना हे दुरुस्तेक तेंको दितात
तांकांय तिणें उजरावन काडली. त्या कंपनीने धड टॉयलेट आसना, ती टॉयलेट बी आसा ते कंपनीच्या भायल्या सायडीन आसता. रातचे तांकां येवपाक वचपाक ते बरोबर आसना, कॅन्टीन थंय आसना, जेवण तांकां मेळना. ती जर रातची थंय रावली जाल्यार तांकां सेक्युरिटी म्हणटा ती कांयच ना. त्या कंपनी विशाखा कमिटीची जी सेक्शुअली हॅरेसमेंटाची कमिटी आसा ती आसना. खंयच्याच कंपनीन आज पर्यंत म्हाका दिसना की ही कमिटी आसा अशें. बायलांक दवरता जाल्यार कितें कितें आसा, कित्या रितीनी तुमी बायलांक हेल्प करतले, कशा रितीनी तुमी बायलांक कामाक दवरतले, तांकां सेक्युरिटी तुमी कितें दितले, हें सगळें गव्हर्मेंटान चॅक करपाक जाय. आनी सपोर्ट रातची बायलांक काम कितें करूंक जाय. समाजो हेका फूल विरोध आसा आनी जी सपोर्ट करतात तेंचो हांव निशेध करता. कित्याक बायलां फक्त रातचें काम केलें म्हणून बायलांक डेरिंग जायना. बायलांक सेक्युरिटी जर सगळ्या भशेन मेळटा जाल्यार येस, पण म्हाजो हेका फूल विरोध आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सेंट एन्स फुटबॉल सर्तीक शेनवारच्यान फोंड्या सुरवात जाली. ही इंटर विलेज फुटबॉल सर्त जुलयाचे 28 तारखेमेरेन चलतली. कुर्टीच्या एनिमल हजबंड्री खेळा मळार ह्यो मॅची जातल्यो. मॅचींतलो आरंभाचो सामनो फोंडा फुटबॉलर्स आणि गोवन वॉरियर्स ह्या दोन पंगडां मदीं जालो. फिस्टाच्या निमित्तान हो 31वो टुर्नामेंट आणि डॉक्टर केतन भाटीकर स्पार्क ह्या निमित्तान दुसरो टुर्नामेंट आमचो बाब प्रेसिडेंट मनोज केणी आणि फोंडा फुटबॉलर्सान आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या. आज टुर्नामेंट चालू जाल्लो आसा आणि 28 तारखेक फायनल आसतली. सो सगळ्या फुटबॉल लवर्सांक आमी इन्वायट करता की येवचो आणि हाजो बरो आमकां प्रतिसाद दिवचो. बऱ्योच टिमी खंय खंय सेमी फायनल्स आनी फायनल्स खेळटा. सो आमची नेक्स्ट मॅच आसतली 8 तारखेक 9 आणि 10 तारखेक आसतली. ही डायरेक्ट क्वॉर्टर्स आमची. तशीच सेमी फायनल येता ते शेनवारा जातली आनी आयतारा सेमी जातली. मदीं आमची 28 तारखेक ग्रँड फायनल जातली हांगसर ह्या ग्रावंडाचेर, एनिमल हजबंड्री ग्रावंडाचेर. आनी ह्यो सगळ्यो मॅची आसा त्यो 4:45 स्टार्ट सारखे शार्प स्टार्ट जातल्यो. तशेंच आमची फायनल जी आसतली फेस्ताच्या निमतान जी आमी फायनल घडोवन हाडटा, आज 31 वर्सां जाली. तशेंच आमी फायनलीक एक एक्झिबिशन मॅच जी जावन आसतली वेटरन्स, जे सिनियर वेटरन्स जे आमचे एक्स इंटरनॅशनल प्लेयर्स जे जावन गेले ते हांगा खेळपा येतले. जावं तो ब्रह्मानंद शांकवळ जो अर्जून अवॉर्डी विनर तो ह्या ग्रावंडार येतलो एक्झिबिशन मॅच म्हणून खेळपाक. ती जावन आसतली 4 स्टार्ट जातली ह्या ग्रावंडाचेर जस्ट बिफोर द फायनल्स. 52 विद्यार्थ्यांनी फोंड्याच्या स्विमींग पुलात उदकाचेर हातपाय मारपाचो घोस्त काढलो. बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद हायस्कुलान आयतारा फोंड्या पेंवपाचें प्रशिक्षण शिबीर दवरिल्लें. मला इथे खूप मजा आली. सरांनी आम्हाला म्हणजे मजेत शिकवलं. आम्हाला आधी फ्लोटिंग शिकवलं, नंतर आम्हाला फ्लोटर घेऊन ग्लायडिंग करायला शिकवलं. मग आम्ही हात मारायला शिकवलं. मग आम्ही फुल क्रॉस करायला लागले. बिग पूल, बेबी पूल. नंतर आम्ही बिग पूलमध्ये आम्हाला उडी मारायला सांगितली. आम्ही उडी मारली. मग आम्हाला फुल क्रॉस करायला शिकवलं. पयलीं आमी आनी एक बॅच घेतलो मडगांव पुलार. एकूण म्हणून हे फावट आमी 4थी वेळा असो उपक्रम चालू आसा. ह्या वेळार 52 भुरगे ह्या कॅम्पात सहभागी जाल्ले. आज हे 52चे 40 to 45 एक्च्युअल आसात आज. काही भुरगे गेले वेळा बॅचाचे आणि काही हे फ्रेश बॅचाचे. थोडे भुरगे जे आसले 5वीचे ह्या वेळाचे तेंचे सामके पिकअप केले व्हेरी फास्ट. आणि फाटली जे आसले 6वीचे तेणी ह्या फावट बरें एक्सपर्टायज केले. आतां पेंवता आसतना पळयलें तुमी की कितलीशे 50 मिटराची जी लेंथ आसा ती 40 मिटर थोडे भुरगे सहज गेले, थोडे 10-15 गेले. चेअरमन श्री उपाध्याय विनय उपाध्याय हांकां मनाक अभिनंदन परबी दिता. बाब दिलीप तांचो टिचर आहा पीटी टिचर ताकाय परबी दिता की ह्या प्रकारचो उपक्रम ते नित्य नियमान म्हणून अशें फाटले काही वर्सां राबयत आयले. फुल डे स्कूल हे गेल्या वर्सा पासून आमी सुरू केला. तातूंत एक बाकीचे जे वेगळे स्पोर्ट्स एक्टिविटी आसा तातूंत भितर फाटले काही वर्सांच्यान चालू आशिल्ली स्विमींगा खातीरची एक्टिविटी ही हाजेर आमी खूब भर दिल्लो आसा. आमचे कडेन जे आतां दिलीप सरान सांगता तशें 52 भुरगे ह्या वर्सा ह्या हातूंत पार्टिसिपेट जाल्ले आसात. ह्या हातूंतल्यान भुरग्यांचो एक कॉन्फिडन्स खूब जबरदस्त वाडटा. ही सगळ्यांत मोठी
ताचो प्लस पॉयंट आसा. ही परंपरा आमी वर्सान चालू दवरूंक सोदतात, ज्याच्या चडांत चड भुरगे हे तांचो कॉन्फिडन्स वाडोवप आनी तांकां केअरलेस ते जावप आणि परत त्यांचे आरोग्य जातल्यान बऱ्यापैकी सुदारप. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.